बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. पुण्यनंद भावनो, माये मोगाचो योकार तुमकां सगल्यांक ह्या मागण्यांत भाग घेवच्याक, जेजूच्या एकवटान आमी अदीक खोलायेन जिवच्याक देवान हे मागणे जेजू क्रिस्ता उद्देशी इनासाक शिकयलें तेंच हांव तुमचेच फुडें मांडटां आनी ते भाशेन आमी मागणें करूंक शिकया. एकदम सोंपें मागणें. जेजूच्या एकवटान आमी जिवंक जाय न्हय. कशें जियेतलें ताणेंच आमकां सांगलां, म्हजे सोबे रिगून रावात आनी हांव तुमचे सोबे रिगून रावतां. सुस्कारांतल्यान तो आमचे सोबे रिगून रावता, सुस्कार भायर सोडना ताचे सोबे आमी रिगून रावया. हें सोंपें मागणें. जेजूच्या नांवांत सगळें आमी भायर काडया, कित्याक जेजूचें नांव इतलें पावरफूल की आमची चिंतना आमची भावना कांयच न्ही, ती आमकां कंट्रोल करतात. ना, जेजून आमकां कंट्रोल करूंक जाय. तो जेजूच्या नांवान ती सगळीं भायर काडया आनी ताचेर तो आशिर्वाद घालून ती आपल्या अमूल्य रक्तान पुसून काडून आमकां नितळ निर्मळ करून आमचें जिवीत ताच्या पवित्र आत्म्यान भरून तो काडटा. हे भाशेन आमचें जिवीत ताच्या एका सांद्याचें जिवीत आमी जिवंक लागता, कित्याक तो आमचो मस्तक आनी आमी ताचे सांदे. तर हे भाशेन आमी जियोया आनी हेंच आमचें जायज जावन आसा. हे परी आमी खरीं क्रिस्तांव जातले हांव, नाजाल्यार आमी वयल्या वयरूच उफेतले हांव. तें आमकां चलचें ना आनी आमी केन्नाच खुशाल आसचें ना. तर ह्या वेळार आमकां पेकोवणी जाय न्हय. कुडीच्या मनाच्या आत्म्याच्या पावंड्यार हे भाशेन हात जोडात, पेकोवणी तुमकां मेवतली. पूण दुसऱ्या म्हणचे दुसऱ्या सुस्कारांत जेजूच्या नांवान सगळें भायर काडया आनी सुस्कार भितर घेतना ताचें सगळें बरेंपण आमी अणभवया. हें इतलें करया आनी बाकीची फुडलीं पावलां मागीर आनी मारया. हे भाशेन हात जोडात, पाट स्ट्रेट दवरात, दोळे बंद करात आनी सुस्काराक आमी हाजीर जावया, जेजूक आमी हाजीर जावया. तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता आनी सुस्कार भायर सोडटाना सगळें आमी ताचे सोबे आपलेपणां आसा तितलें भायर काडून ताचे दोत्ता. तो आमकां तांतली सुटका दिता, आमकां नितळ निर्मळ करता आनी आमचें जिवीत ताच्या एकवटान भरून काडटा. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूच्या एकवटान आसा. तो आमचे सोबे सदांच आसा. सुस्कार आमकां केन्ना सोडिना. जेजू आमचे सोबे सदांच आसा. तो आसा सगळे सुवातीचेर. मोइजेसान तें आयकलें, हांव आसा तो आसा. पावलून अशें उद्गारलें, ताचे सोबे जियेता भोंवता आनी आसा. जेजून अशें म्हणलें, म्हजे सोबे रिगून रावात आनी हांव तुमचे सोबे रिगून रावतां. जावं बार्तिस्तार म्हणलें, तो अदीक वाडोंक जाय, हांव जाल्यार उणो जायत वचूंक जाय. जेजून म्हणलें, तुमी सगळीं संकोश्ट कोत्तात आनी हाजेच्या बाराखाल आसात, ती म्हजी शिंयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोब आनी ल्हानमीक काळ जाचो आनी तुमच्या जिवाक नव्यान घटाय मेळटली. तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक व्हडलें म्हजें वचें. सायबीण माय भाशेन आमी म्हणया, हांव सर्वेस्पराचो चाकर, जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा पोरमणें. आनी जेजू म्हणटा, हांव जिवीत, सोत आनी वाट, कोणूच बापाशी वचून बगर म्हजे वरवीं. ही कृपा आमी ताचे कडेन मागया. जेजू, आत्म्याच्या, मनाच्या आनी कुडीच्या पावंड्यार तूंच म्हजें जिवीत चलय, कित्याक हांव तुका चिटकोन रावतां. तूं म्हजे सोबे बापायक महिमा हाड आनी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी म्हजे सोबे उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान कर.
असो पयलो भाग संपल्या उपरांत दुसऱ्या भागांत आतां आमी प्रवेश करुया. दुसऱ्या भागांत जेजूच्या आयच्या सेवा धर्मांतली घडीत आमी नियाळ्ळ्या कशे भाशेन पयलो पावंडो ताचें उतर आयकोया. दुसरो पावंडो त्या संदर्भांत आमी हाजीर जावया. ताच्या जिवितान आमी परी आदल्या तेंपार घडलें ते भाशेन आतांय आमी त्या प्रसंगान घडोवन येता. आनी तिसरें म्हणजे ताची खोल म्हायती म्हाका ताणें उगडापी करची. हे परी हांव ताचो खरायेन मोग करतलों आनी ताचो सगळो स्पश्टपणी पाटलाव करतलों. तर हो दुसरो भाग आतां आमी घेवया आनी जेजूच्या घोडितांत आमी थोडो वेळ सारया. कितें कितें आयज आमकां तो सांगता तितलें आमी मनांत आनी काळजांत दवरया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमकां म्हाका कान दितोल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मानांचो मोग करात. दुस्मानांचो मोग करात. तुमकां जळटात तांकां बरें करात. दुस्मानाचो मोग करात, जळटा तांकां बरें करात. तुमचे शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात. शिराप घालता तांकां आशिर्वाद. तुमकां वायट करतात तांचे पासून मागात. पळयात, मोग, बरें, आशिर्वाद आनी मागात. कोण तुका एका पोळ्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोळो ताका दाखय. तुजें आंगोस्त्र काडून घे, ताका जबूय व्हरूंक आडाय नाका. तुजे लागीं मागीत ताका दी आनी तुजी वस्त काडून व्हेल्या ताचे कडची ती पोत्तून मागूंक नाका. हेरांनी तुमचे सोरी केलोलें तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सोरी करात. हें म्हत्वाचें. हेरांनी तुमचे सोबेक तुमकां केल्लें जाय तशेंच तुमी तांचे सोरी करात. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. तर पातकी लेगून आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात. आनी तुमकां बरें करतल्यांकूच तुमी बरें करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. पातकी पर्यंत तशेंच करतात. जांचे लागीं परत घेतल्यात म्हूण तुमी रावतात तांकांच तुमी कितेंय उश्णें दितशात जाल्यार तातूंत तुमकां पुण्य कसलें. दिलां तितलेंय परत घेवच्या मनांत पातक्यांक उश्णें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तांकां बरें करात आनी परत घेवची आशा दवरिनासतना हेरांक उश्णें दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मजुरी मेळटली आनी परमेश्वरी भुरगीं तुमी जातल्यात. तर अणउपकारी आनी वायटोवें सवें तो कोणवाळो. तुमचो बाप दयाळ तशेंच तुमी दयाळ जायात. कोणाचीच नीत करिनाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करिनाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकांय देव बोगशितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटलें. बरें चिखार, दांपून चेपून, आलोवन आनी ओतोसोर सुयेन भरलेलें माप तुमचे उंटयेंत पडटलें. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें.
तर ह्यो वस्तू आमी मनांत दवरया. हेरांनी तुमचे सोरीं केल्लें तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सोरीं करात. तुमी परमेश्वराची भुरगीं तुमी जातल्यात जेन्ना तुमी तांचे सारकी अनुपकार्यान वायटवे सोरी कोनवाळी जातल्यात. बाप दोयाळ तशें तुमी दोयाळ जायात. दियात आनी तुमकांय मेळटलें, कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. तर ही जेजूची उतरां आमी थोडो वेळ आमच्या भितर दवरया, ताचो पवित्र आत्मो मागया आनी ही शिकवण ताची आमी आपणावया. जेजूच्या ह्या शिकवणेंत आमी भाग घेवन आतां आमी ताका एकवटून रावल्या. जसो बाप दोयाळ तशी आमी दोयाळ जाय. जसो तो कोणवाळो ते भाशेन आमी कोणवाळी जावया. तर ह्या वेळार ही कृपा ताचे कडेन मागया, ताचो खोलायेन आनी खोरायेन मोग करच्याक आनी ताचो पाटलाव आमी करच्याक, लागशिल्ल्यान ताचो पाटलाव करच्याक. आतां आमी थोडो वेळ पवित्र भोजोणेंत सारया आनी जेजूचें जिवीत आमी आपणावया. दोळे आमचे ताचेर लावन ताची किरणां कुरपेचीं, दोयेचीं, काकळुतीचीं आमचे सवें शिरोन
आमचें जिवीत तो बदलून काडटलो. आनी दुसरें म्हणजे आमचें आसप ताचे सारकें अदीक जावंक लागतलें. प्रत्येक सुस्कारान ताच्या आसण्यांत आमी हाजीर जाता म्हणटच आमी अदीकान अदीक ताचे सारकीं जावंक लागतल्या. तर ही कृपा आतां आमी थिचड जोडून घेवया. Iat nomos carcoram, iat nomos carcoram, iat nomos carcorat somniam, iat nomos carcorat. Iat nomos carcorat, iat nomos carcorat somniam, iat nomos carcorat, iat nomos carcorat, iat nomos carcorat somniam. जेजू ह्या ओगेपणांत सगळें जागृत आसा. आमी खरी जिवी आसा. आनी वयले वयर आमी जियेना. खोलायन आनी खरायन तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत एकवटोन
तो आमकां दाखयता ते प्रमाणे आमी आतां पळोवंक लागता. तुजें तो आमकां दाखयता. तूं आमचें सगळें आसाय आनी हें तो आमकां उगडापें कोत्ता. तुवें वो आमकां गूट शिकयलाय. हेरांनी आमकां कितें केलेलें जाय तें आमी तांचे सरशी करूंक जाय. अनुपकारी आनी वायटोवें सवें आमी कोणवाळी जावंक जाय. अनुपकारी आनी वायटोवें सवें आमी कोणवाळी तुजे सारकें जावंक जाय. तूं दोळ्ळ तसो आमी दोळ्ळ जावंक जाय. ज्या मापान आमी दुसऱ्यांक दितल्या त्या मापान आमी सगळें गोळा कोत्तेल्या. मोग करात, बरें करात, आशिर्वाद दियात आनी मागात.
तो जेजू ह्या वेळार येरांक म्हज्या भाव भयण्यांचो हांव मोग कोत्तां, तांकां बरें कोत्तां, तांकां आशिर्वाद दितां आनी तांचे पासून मागतां. जीं कोण आपलो बर्थडे सेलेब्रेट करतात, जीं आपलो काजाराचो दीस मनयतात, जाणें आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तितलेय पासून आमी मागता. सगल्यांक तांकां बरेंपण फावो कर. जांकां पार्टनर मेळोंक ना, जांकां भुरगीं जावंक ना, जांचीं भुरगीं दुयेंत आसात, ह्या सगल्यां पासून आमी मागता. बंदखणींत आसात, विधवा जाल्लीं आसात आनी हॉस्पिटलांनी आसात, दुयेंत आसात, ह्या सगल्या आमच्या भावा भयणां पासून आमी तुजे सरशी हाडटा. तूं तांकां स्पर्श कर आनी तांकां पेखोवणी दी भितरल्यान सान, कुडीक, मनाक, ओतम्याक. आनी तुज्या एकवटान तांकां धरून तुजें बरेंपण तांचे सवें अदीक आनी अदीक वाडय आनी उपजय. जीं प्रवास करतात, जांकां काम मेळोंक ना, जांकां कामांतलीं काडलेलीं आसा, जांकां अभ्यास करूंक तेंको ना, ह्या सगल्या पासून आमी मागता. जेजू खूब आमचीं भाव भयणां आळसायेन आतां कांयच करूंक शकना. कामांक वचूंक जायना, दुसऱ्यांचो परमोस करूंक जायना, आपल्याच पर्यंत परमोस करूंक जायना. हे स्थितींत आसलेल्यांक आमी तुजे सुरशें हाडून तूं तांकां स्पर्श कर आनी पेखोवणी दी. जेजू जीं मेलिल्लीं आसात, जीं मरणाचे तोंडीर आतां पावलेलीं आसात, मेलेल्याच्या घरच्यांक बुजोवन दी. जेजू कितलींच जाणां आमकां तरेतरेची हांगसर मदत करतात बेजिलिके पासून, तितल्यांकूय तूं आशिर्वादान भर आनी तांकां बरी सावध भलायकी दी आनी तांचें जिवीत सुफळ आनी यशस्वी कर. तर आमची सगळी मागणी एकठांय करून तुजे सरशी आमी ती दवरता. जेजू तूं आमकां स्पर्श कर आनी पेखोवणी गोठाय आमकां सगळ्यांक दी. आनी आमचे उद्देशी आमच्या घरच्यांक, आमच्या लागशिल्यांक, सोयऱ्या दायऱ्यांक, शेजाऱ्या पाजाऱ्यांक सगळें बरेंपण तुका एकवटून फावो कर. आनी आतां आमी तुज्या मागण्यांत भाग घेवन तुजो आशिर्वाद आमी जोडून घेता. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातखां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगीनो मान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा धर्म नवो दोत्ता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार थिरवाडो आमचो बावार्थ सैमोरते विशय दिनार प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती वोग पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोणा वंदुया वा काणुया उपजोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्यान संस्कार को खालते पोणान मान दिवया सासना सासना तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उणो तो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुजे कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र कुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोनासतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन. Mogala Jesu, di makakalis, tuja kalza sarkem. Mogala Jesu, di makakalis, tuja kalza sarkem. Mogala Jesu, di makakalis, tuja kalza sarkem.